नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. ताळगाव पंचायत आणि महापालिकेच्या मतदारांचे कोफूसाव निस्तारपाचे यत्न. ताळगाव पंचायतीच्या सीमेवेले 201 मतदार, महापालिकेचे कायमचे मतदार. मामलेदाराचा रिपोर्ट. पहिल्या लिस्टात पणजे ना म्हण विरोधक सरकार महापालिकेक लागले कॉल लावंक. स्मार्ट सिटीच्या एप्रिलातल्या लिस्टात येतले पणजेचे नाव. आमदार महापौरांक आस्त. गोयच्या कोर्टाचे कर्मचाऱ्यांक शेट्टी आयोगाच्यो शिफारशी लागू. नेमणुकीचे वेगळे नेम, वेगळी पे स्केल. शिफारशी वर्ष 2003 सावन लागू. तिजोरेचेर 2.5 कोटींचो भार. आणि तेरेखोल न्हंयचो गाळ बेकायदेशीरपणान काडपी व्हायट ऑर्किड कंपनीचेर निमणो FIR. उपास करून तेरेखोलकारांनी हाडलो दबाव. FIR उपरांत उपास सोडलो. खबरो विस्तारान. ताळगाव पंचायत आणि पणजे महापालिकेच्या मतदारांचे कोफूसाव निस्तारपाक आता ताळगावच्या त्या 201 मतदारांक कायमचे महापालिकेच्या वळेरेंत घालपाची तयारी चल्ल्या. ताळगाव पंचायतीच्या शिमेवेल्या त्या 201 मतदार आता मेरेन महापालिकेक हाऊस टॅक्स भरतात. ताका लागून ते महापालिकेच्या मतदार वळेरेंत येवंक फावो म्हणखंय मामलेदारान पालिका प्रशासकाक रिपोर्ट दिला. ह्या मतदारांनी निकतेच पंचायतीक मतदान केल्ले. DMA संचालकान मामलेदाराचो रिपोर्ट मानून घेतलो. ताळगाव पंचायत वाठारांतले बोरबाट, शंकरवाडी आणि व्हडले भाटांतले 200 वयर मतदारांक भायले भायर पणजे महापालिका वाठारांत घाल्यात म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले. एक्सपोजे उपरांत डिलिमिटेशन प्रक्रियेची चवकशी करून रिपोर्ट दिवचो म्हूण पालिका प्रशासकान तिसवाडी मामलेदाराक सांगिल्ले. तिसवाडीच्या मामलेदारान डिलिमिटेशनाचेर रिपोर्ट दिलो. रिपोर्ट सांगता ते कोतान ताळगावचे ते 201 मतदार खंय महापालिकेचेच. ती घरां खंय महापालिकेक हाऊस टॅक्स भरतात. ताणें म्हटलां की कांय चुकोंक ना म्हणून. जी घरां मिडियाचेर पळय रिपोर्ट केल्ली की ती पंचायतीन पडटा, मामलेदारान म्हटलां ती सगळीं घरां CCPन रेजिस्टर्ड आसा म्हणून. सो ती घरां जर CCPन रेजिस्टर्ड आसा तो इशू आनी उरना तो इशू थंयच सोंपता. तशें फाटल्या दिसांनी तरी म्हाका दिसना कितें CCPन तशें धाडलेलें म्हणून. 12 डिसेंबर म्हजे तरी तशें लक्षांत येवना. पूण तशें आसा जाल्यार सुद्दां ते मामलेदारान ताची दक्षता घेवंक जातली आसली. पूण आतां जो ड्राफ्ट रिपोर्ट तिणें तयार केल्लो त्या प्रमाणे आमी फायनल नोटिफिकेशन काडलें आनीक डिस्क्रिपन्सी पॉयंट आवट केल्यो ते तिजे कडेन मांडल्यो आमी. ताणें रिपोर्ट दिला म्हणटकीच तें कांय उरना तशें आनी इशू उरत ना तो. वेंचणूक आयोगान महापालिका वाठारांतले ते 201 मतदारांची नावां ताळगाव पंचायतीच्या मतदार वळेरेंतल्यान काडची पडटली म्हूण आतां पालिका संचालक सांगता. आतां जरी तेच वोटर जर पंचायतींनी बी वोट करता जाल्यार मागीर इलेक्शन कमिशन ते कॉमन आसा, वेदर फॉर म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत. ताणें ताजी कॉग्नायझन्स घेवन तांकां डिलीट करून उडोवंक जाता जाय जाल्यार. आता ताळगाव पंचायत वाठारांत आशिल्ले 201 मतदार मार्चान पणजे महापालिका वेंचणुकेक मतदान करतले. 2014 ह्या मतदारांनी ताळगाव पंचायतीक मतदान केल्ले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या लिस्टात पणजेचे नाव ना म्हण विरोधकांनी सरकार आणि महापालिकेक कॉलांक सुरू केल्या. पणजे खंय स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या लिस्टात आसतली. पणजेचो आमदार आणि महापौर आस्त दवरून आसात. दुसरे लिस्ट एप्रिलांत येतले. स्मार्ट सिटी थारावपाची प्रक्रिया पयलीं शिकून घेयात, मागीर उलयात म्हण आमदार तिडकलो. महापौर म्हणटा पणजे कित्याक फाटीं पडली तें खंय मुल्यांकन पळयल्यार कळटलें. थोड्या लोकांक मातशें कमी कळटा, तांकां ते रिएक्शनाय दिवपाक कळना. म्हाका दिसता ताणें शिकून येवचें आनी मागीर रिएक्शनां दिवची. हो खर्च करता तो सेंट्रल गव्हर्मेंट करता, ताका गायडलायन्स आसा आनी ह्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी केला हो. आनी 100 सिटीज ज्यो सिलेक्ट जाल्या, शॉर्टलिस्ट जाल्या, तातूंत पणजेचें नांव आसा. म्हाका दिसता खंय तरी वाचपाक कमी पडटा, खंय तरी समजुपाक कमी पडटा. आमी 100 आमी आसा. सो नेक्स्ट लिस्टान आमचे डेफिनेटली बाय एप्रील इट विल बी अनाउन्स्ड. तेज्या खातीर फाटीं पडल्या काय आनी कित्या खातीर तें एव्हल्युएशन मागीर येयल्या उपरांतूच कळटलें न्ही एक्झॅक्ट कित्या खातीर फाटीं पडलें. डिसिजन पण कित्याक घेतलेले तशें. इट इज अ कावन्सील डिसिजन. We are not in the first 20 list. However, today the Government of India has declared that there is a fast track list of 23 cities who have narrowly missed to come in the first 20. Will be fast tracked and the last date for submission would be April 15th.
So I'm quite satisfied that we have come up and we are 5th on this list. विरोधक म्हणतात बीजेपीक लज. And I had said from the day one, if that Vision Panjim document only as it is and put it as a smart city, that would have got approved. And now the blame game has started from them. There was a conflict of interest because the MD of JSIDC, and he was more interested in taking these funds to JSIDC. There was nothing smart in that decision to take it to JSIDC. They have actually bundled it up. So they are responsible basically. Wasteful expenditure, what they have done in 2 crores or 2.5 crore rupees should be collected from them, including the MLA of Panjim. If you are saying that आम्ही अभ्यास करून तुवें भरपूर तुवें अभ्यास केल्लो जालेले आहा, so you have failed अभ्यास तुवें केल्लो आहा अभ्यास बरें आहा, तुवें अभ्यास करून you have failed, your consultant has failed. अरे बाबा, come down to earth. I'm saying be simple. Important म्हणटलें तूं आसत ना आसत, तुवें कितें बरें उतरां उलयलीं ती संवसारान स्वता उरतलीं. See, Parrikar is Parrikar. You don't act like Parrikar. There is only one Amitabh Bachchan. Duplicate doesn't get the same price what Amitabh Bachchan gets the fees. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणल्यार जो डिफेन्स मिनिस्टर आसा ताजी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी पणजे. अशी परिस्थिती आसतना जेन्ना गोंय पणजे सिटीकूच भायर दवरता स्मार्ट सिटी लिस्टांच्यान, तेन्ना म्हाका दिसता बीजेपी हाजेकून व्हडलें लज्जेची गजाल आनी कांय ना सरकाराक. कित्याक केंद्र सरकाराक कळ्ळा की गोवा सरकार जें आसा तें स्मार्ट ना म्हणून अजिबात हे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोर्टांतल्या सबऑर्डिनेट कर्मचाऱ्यांक शेट्टी आयोगान केल्ल्यो शिफारशी गोंय सरकार चालीक लायतलो. शुक्रारा मंत्रिमंडळान निर्णय घेतलो. न्यायपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक नेमणूक करतना आयोगान वेगळे नेम आनी वेगळी पे स्केल थारायल्या. शिफारसी 1 एप्रील 2003 सावन लागू. तिजोरेचेर सुमार 2.5 कोटींचो भार पडटलो. त्या शिवाय मंत्रिमंडळान कितलेशेच नवे पोस्ट तयार केल्यात. कांय पोस्ट जिते केल्यात. कदंबाक नवे ड्रायव्हर कंडक्टर कोत्रादाचेर घेतले. सबऑर्डिनेट कर्मचाऱ्यांक शेट्टी आयोगाच्यो शिफारशी चालीक लावंक मंत्रिमंडळान शुक्रारा मान्यताय दिली. कर्मचाऱ्यांची नेमणूक पद्दत पे स्केल कितले आसची ते ह्या शिफारशींनी आयोगान सांगला. एप्रील 2003 सावन ह्यो शिफारसी लागू करच्यो पडटल्यो. ह्यो शिफारसी लागू करपाक राज्याचे तिजोरेचेर 2,48 लाखांचे वजे येतले. फुडें दर म्हयन्याक 9 लाख खर्च वाडटलो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेच्या अजेंडाचेर 12 कामां आशिल्लीं. तातली 9 फक्त एक्सटेन्शन आनी पोस्ट क्रिएट करपाची. गृह आनी हस्तकला खात्यान पोस्ट रिवायव्ह करपाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. शार उदरगत खात्यान एका निवृत्त हेड क्लार्काक खासा अधिकारी म्हूण नेमपाक मान्यताय दिल्या. नुस्तेमारी खात्यांतल्या निवृत्त जाल्ल्या एका अधिकाऱ्याक उपमुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयान नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षण खात्यान एका फिजिक्साच्या प्राध्यापकाक, उच्च शिक्षण खात्यान एका सरकारी कर्मचाऱ्याक एक्सटेन्शन दिवंक मान्यताय दिल्या. कार्मिक, येरादारी, शार उदरगत आनी कायदो खात्यान नवे पोस्ट तयार केल्यात. ते शिवाय कदंबान नवे ड्रायव्हर कंडक्टर कोंत्रादाचेर घेवपाचे आसात. KTC had purchased 23 number of buses, and for these buses we have granted permission, approval for recruiting 43 heavy truck drivers and 46 number of conductors on badli basis. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार. घेऊया एक विराम.